खुटी खांडेपार पंचायतीतल्या MRF शेडीत बेकायदेशीर प्लास्टिक कोयर लासपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या। थळाव्यांच्या जिविताक धोको निर्माण जाला। पळयात सगळो हांगा कचरो जो आहा पळय न्ही हो डंप केल्लो आसा आनी हेका उजो घातलेलो आसा। हे सगळे सॉफ्ट ड्रिंक आसा, एक्सपायरी डेट हे अशे ओपन डंप केल्ले आसा। दुसरो प्लास्टीक बर्निंग जे बॅन आसा ते हांगा सर्रासपणे केले गेले वयता। MRF शेडी भायर प्लास्टिक कोयर लासप चालू आसा। प्लास्टिक आनी कोयर व्यवस्थापन कायद्या प्रमाण प्लास्टिक लासपाक बंदी आशिल्ल्यान बेगोबेग प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाई करची समाज वावुरपी संदीप पारकरान मागला। वयर हांव फोंडेच्यान येता आसतना कुट्टी पावलो तेन्ना पळय दीपनगरान भयंकर एक मोठो उजो पेटलेलो आसा। ज्या जाग्यार MRF शेड आसा विलेज पंचायत कुट्टी खांडेपाराची थंय पेटलेलो आसा। पूण हांवें कितें केली म्हाजी गाडी डायरेक्ट थंय घुंवडायली। पळयत जाल्यार प्लास्टीक बर्निंग चल्लां आनी ते बीन MRF शेडीच्या कुशीक। म्हणजे हे पंचायतीच्या सांगण्यानुसार चल्लां काय म्हूण हांव थंय शहानिशा करपाक गेलो। थंय वचत जाल्यार मोठ्या प्रमाणान प्लास्टीक बर्निंग चल्लां। हांवें तेजो व्हिडिओ काडलो, फोटो काडलो आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कंप्लेन केली आनी पंचायतीकूय कंप्लेन केली। जेचें इन्स्पेक्शन काल जालें। काल इन्स्पेक्शन आशिल्लें तें प्लास्टीक बर्निंगाचें आशिल्लें। त्या वेळार थंय जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ 10-15 हजार बाटल्यो सॉफ्ट ड्रिंकाच्यो एक्सपायरी डेटीच्यो थंय स्टॉक उडयल्लो आसा। आनी जे थंय लेबर आसा ते सगळे सॉफ्ट ड्रिंक जे एक्सपायरी आहा ते थंय वता आनी एम्प्टी बॉटल सेपरेट पॅक करून दवरता। MRF शेड केन्नाच्यान कमर्शियल जाली हो एक मोठो प्रश्न आसा। कित्याक MRF शेड जी स्थापन जाल्ली ती ह्याच गजाली लागून की घरांतलो प्लास्टीक कलेक्ट करपाचें पंचायतीन थंय कॉम्प्रेस मशिनान ते कॉम्प्रेस करून फर्दर जो कोण आसा गार्बेज डिलर थंय वचून तेजे परत रिसायकल करपाचें हें धोरण आशिल्लें। पूण हांगा टोटल धंदोच चल्ला। सगळ्या जगावयलो एक्सपायरी माल घेवप आनी ते MRF शेडीन घालप आनी ते सॉफ्ट ड्रिंक एक्सपायरी थंय वचप आनी ते वतले ते सगळे थंय बुरशेपणां जाल्या आनी सकयल दीपनगर एक रेजिडेन्शियल एरिया आसा ते रेजिडेन्शियल एरियान सगळें ते व्हांवून चल्लां। म्हाका डावट आसा की थंय आज ना फाल्यां डेंगू केसीस वाडटल्यो। हेचे प्रिकॉशन हेल्थानूय घेवचें। दुसरी गजाल इन्स्पेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना कितलोचोच स्टॉक हेजो आशिल्लो सॉफ्ट ड्रिंकाचो तो रेड हँडीड सांपडलेलो आसा। तेका लागून हांवें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक मागलां की तेंचेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावची आनी ह्यान फुडें असल्यो गजाली घडच्यो न्ही हेजे खबरदारी घेवची। हे घडणुकेचो वास लागल्या उपरांत सरपंच आनी हेरांनी वाठाराची पळोवणी करून कंत्राटदारा विरोधात नोटीस काढल्या। आयकात सरपंचाक। आम्ही सध्या आता पळय सगळें ते कितें कितें जाल्लें आसा। एकदां उजो लागलेलो आसा तो आमकां केन्ना खबर सुद्दां नासलेलो त्या उज्याचेर आनी कोणी लायलो आनी आमी ताका परमिशनूय दिवना की ते जोडोय म्हणून। जाल्यार आमी ते कॉन्ट्रॅक्टराक आमी मेळ्ळे आनी तेजे कडेन उलयले आनी आतां आमी तेजेर नोटीस काडला। प्लास्टिक वेस्ट, ड्राय वेस्ट, वेट वेस्ट काडप हे पंचायतीचें काम। डोर टू डोर आमी कलेक्शन करता आनी MRF शेड तुमी जाणात अशें की एक गार्बेज थंय आयलो म्हणटकीर आमी तो सेग्रिगेट करता आनी प्रोसेसान तो फुडें वता। सो तितून अशें कळोन गेलें आमकां एक दीस 2 दीस जाले की थंय उजो घातला म्हणून आमी इन्स्पेक्शन केलें। सरपंच शेतीक इन्स्पेक्शन केलें आनी ते पळोवन आमी ताका गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराक ऑलरेडी नोटीस काडली। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।